Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. लॉकडाऊनात सगळ्यांत चड मार बसलो तो कसिनो इंडस्ट्री. 8 म्हयने धंदो बंद, कामगारांचे हाल. कसिनो सुरू जाता थंय आसा कोविडाचे दुसरे ल्हार. परत कसिनो 4 म्हयने जाले बंद. आता एक एक करून सगळे उद्योग धंदे चालू. कसिनोय चालू करात. कसिनोचेर बाकीचे कितलेशेच काम धंदे टॅक्सी चलता. तांचोय सरकारान खंय विचार करचो. Now everything is shut down for last 4 months. The whole staff are suffering, or the other ancillary industries who are associated with our casinos, which are like taxi operators, restaurants, clubs, pubs, river cruises, the North Goa hotels, South Goa hotels, they all are suffering. I'm not talking about some few 5-star hotels. They still have occupancy, but the small hotels are suffering because the tourists are not coming to Goa in the quantum they should normally come. नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट वालो रेस्टॉरंटांनी गेल्यार कांय जायना. कसिनोनी गेल्यार कोविड जातलो. लॉजिक खंय पटना. So if a person comes with a negative COVID certificate, is a no threat if he visits a restaurant, but he is a threat if he comes to a casino. This is not logical. Since Goa government has been very practical as well as very careful with respect to checking each and everyone's COVID certification or double vaccination certification, I think it is safe enough. And in casino also we have requested ki you put all the conditions which we will implement and we will obey. कसिनोंचो सगळो स्टाफ वॅक्सिनेटेड. SOP घालत पाळपाची तयारी. Since all our staff are vaccinated, the guests we will allow only either they are vaccinated or they are having a no COVID certificate. Also we have social distancing. We have asked them to start with 50% capacity as it used to be earlier, and even the entertainment also we have we want to stop by 11 o'clock so that the tourists will go to their hotel room and there will not be too much of crowd thereafter. बिझनेस बंद करप उपाय न्ही. वेल्यान खंय त्रास वाडटा. Stopping a business doesn't help economy, nor it stops the virus. This has been our last 2 years experience. Stopping business doesn't stop anything. It is just that you are creating an economic hardship. बेकायदेशीर गॅम्बलिंग बंद जातले जाल्यार कायदेशीर गजाली खंय सुरू जावंक जाय. First and foremost, these illegal gambling places has to be stopped. That's part of the duty of the government. Secondly, at the same time, they should allow the legal places because we have been paying fees and we have a license, so we must be allowed. लॉकडाऊना वेळार घरा उरिल्ल्यान 8 म्हयन्यान आशिल्ले नाशिल्ले सेव्हिंग सोंपले. काम परत सुरू जाता थंय आसा. परत 4 म्हयन्यासावन काम बंद. परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्या. बँको फाटल्यान लागतात. भुरग्यांचें शिक्षणूय आसा. सरकारान विचार करचो म्हूण कसिनोचो स्टाफ मागता. आता जर गव्हर्मेंटान जर कसिनो स्टार्ट करपाक आमकां सांगलें, आमकां जर गव्हर्मेंटान हेल्प केलें, आमी सगळे प्रिकॉशन्स घेतल्या. सगळी सेफ्टी घेवन आमी कसिनो स्टार्ट करतले. सगळो स्टाफ वॅक्सिन घेवन आसा. हेज्या फुडें सपोज जर 1 तारखेक जर आमकां कसिनो गव्हर्मेंटान जर हेल्प केलो जाल्यार ईच एंड एवरी एम्प्लॉई वॅक्सिनेटेड घेवन आमी फर्स्ट सेफ्टी प्रायर करून आमी फुडें सरतली. इवन आमचे डोस सुद्दां सगळ्या एम्प्लॉइजांनी घेतलेले आसा. कंप्लीट जाल्ले आसा सगळे डोस. इवन सेकंड डोस जे येणारे थोड्यांचे उरले ते सुद्दां ऑलमोस्ट जातले आतां. की कसिनोत सगळे लिंक आसा. टुरिजम, ड्रायव्हर्स, टॅक्सी सगळे लोक घरा कडेन आसा. कसिनो जर सपोज जर चालू जावना जाल्यार सगळे जाण एक तर उपाशी पडटले आनी सगळे जाणां कितें तरी वायट अशें चिंतूंक येतलें. हे जॉबाचेर आमी डिपेंड आसात. आमी आतां लास्ट लॉकडावनूय जाल्लो तितूनय आमची सेवींग काबार. आतांय आमचें कितें जालें सगळें काबार जालां. तर हांव इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगीन कसिनो चालू करा आमचें. बँकी तुका रावना, स्कॉलां तुका रावना, पोट तुका रावना. बंद जालां म्हणटा तें आमचें काम आनी सॅलरीज. कसिनो ओपन आहा म्हणून कितल्या जाणांचे धंदे चलता. वी आर ऑल लिंक्ड. टॅक्सी ड्रायव्हर्स जाले, हे धाकटे कोण बावडे कार्ट्स आहा, फूड जे आहा फास्ट फूड्स, मागीर शॉपां आहा. कितले जाणांचे धंदे चलता. आनी जे हाल जाता पळय भुरग्यांचे जे कामाक घाल्ले पळय ते फाटले 8 म्हयन्याक आनी रोखडेच मागीर 4 म्हयन्यान परत आतां 5.5 म्हयन्याक ते बेगीन तांकां एक रिलीफ दिवचो घरा कडेन तेंचे. आनी फॅमिली तेंची खोशी आसची. आतां चवथूय पावल्ली आसा तेन्ना सरकारा कडेन मागता की आमची विनंती आसा सगळ्यांची की बेगीनच्या बेगीन कॅसिनो स्टार्ट करचो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.